गोंयकारांची खंय इलेक्ट्रीक गाडयां फाट। राज्यातले इलेक्ट्रीक गाडयांचो आंकडो लाखाचेरूय पावूंक ना म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। इलेक्ट्रीक गाडयांचे हे उण्या प्रतिसादाक लागून खंय राज्यांत चार्जिंग स्टेशनां उबारप सध्या तरी शक्य ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केले। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। एका तेंपार इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण चालीक लायिल्ली। उपरांत ती बंद केली आणि आता तर गोंयांत इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनाय उबारप शक्य ना अशें विधान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला। ढवळीकर म्हणटा गोंयांत खंय इलेक्ट्रीक गाडयांक सामको उणो प्रतिसाद आणि हे खातीर ढवळीकरान वेगवेगळी कारणांय दिल्यात। फक्त झालं की IOC इज कमिंग विथ EV पॉवर स्टेशन, टाटा पॉवर इज कमिंग विथ EV। सर्वसामान्य मनीस ते इतले बेगीन घालूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता। आता खर्च 20 लाख जाता आणि डेन्सिटी ऑफ व्हेकल जी गोंयांत आसा ती खूब कमी आशिल्ल्या कारणान आणि प्रत्येक मनीस एक कार जर घेतली, एक स्कूटर घेतली, तो स्वता घरा कडेनूच रातचो चार्ज करता आणि त्या खातीर जी पब्लीक व्हेकल जो पर्यंत गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जायना तो पर्यंत हो इश्यूज चलत। ह्यो ज्यो हे आसा त्यो गाडयोच ना, गाडयो जो पर्यंत गोंयांत येना तो पर्यंत ही सेंटरां चलपाक 20 लाख खर्च, त्याचे 10% जर आमी इंटरेस्ट धरलो 2 लाख येवपाक जाय। 2 लाखांचो जर ताका फक्त वर्सा सेलूच येतलो जाल्यार पब्लीक मायंड पयलीं जावपाक जाय न्ही। पब्लीक मायंडाचें कारण तूं म्हाका विचारता नाका, पब्लिकाक विचार। प्रमोट म्हणजे तेणें फुकट दिवंक शकना न्ही। प्रमोट हेचो अर्थ फुकट दिवप न्ही। प्रमोट हे प्रत्येकान बाबा आपल्या हे व्हेकल स्वस्त पडटा हे प्रत्येकान मनाक घेतलें जाल्यार ते पयलीं म्हणजे चार्जिंग स्टेशन गोंयांत जावपाक जाय जाल्यार ताका डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडपाक जाय। जो पर्यंत डेन्सिटी ऑफ व्हेकल्स वाडना तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनाक कोण फुडें येवचो ना। चार्जिंग स्टेशनां केन्ना येतलीं जेन्ना डेन्सिटी ऑफ व्हेकल वाडटली। ना म्हजे म्हायती प्रमाण इट इज नॉट इन थाउजंड्स, जस्ट इन थाउजंड, इट शूड बी इन लॅक्स। गोंयांत इलेक्ट्रीक व्हेकल्स म्हणटात ताका बरो प्रतिसाद आसा, चड ना व्हडलो ना, पूण लोक EVs म्हणटा ते विकती घेतात। पूण एक इश्यू एक मोठो म्हणटा तो तांकां फेस करचो पडटा तो म्हणटा चार्जिंग स्टेशन्स। गोंयांत चार्जिंग स्टेशन म्हणटा ते बोटां इतले मेजपा सारके आसात आनी चार्जिंग स्टेशन कमी आसलेल्या कारणान EV घेवपाक लोक फुडें फाटीं पळयता, कित्याक लॉंग डिस्टन्स ट्रॅवल जायना आनी चडशे थोड्यांक जे फ्लॅटांनी रावतात नाल्यार खंय हितून क्वॉर्टर्सांनी रावतात तांकां आपल्या घरा कडेन EV चार्ज करपाक फॅसिलिटी ना, देखून तांकां पब्लीक जे स्टेशन आसा चार्जिंग स्टेशन तांचेर निंबून रावचें पडटा। पूण हे गोंयांत खूब कमी आसात, देखून हे लोक जे EV घेवंक सोदतात ताका फाटीं फुडें जातात। हेच्या बद्दल आमी वीज मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर हांचे कडेन उलयले। तेंच्यांनी म्हटलें कितें लोक EV म्हणटा त्यो गाडयो खूब कमी प्रमाणात घेतात, देखून आमी चार्जर घालपाक शकना। समज लोक EV घेत रावतले, चड जेन्ना संख्या EVची वाडटली तशें तशें चार्जिंगाची संख्या वाडटली, देखून लोकांनी EV घेवचे पयलीं मागीर आमी चार्जिंग स्टेशनां घालतले अशें सुदीन ढवळीकर म्हणटा। पूण ऑपोजीट हांगासर लोक गाडयो घेयनात कित्याक चार्जिंग स्टेशनां ना म्हणून। तेंचें म्हणणें अशें समज चार्जिंग स्टेशनां येयलीं जाल्यार आमी EV खंय तरी हे घेतले। वीज मंत्र्याचो स्टेटमेंट आनी लोकांची जी अपेक्षा आसा ही खंय तरी कॉन्ट्रडिक्ट जाता। आतां पळोवंक गेल्यार पणजेंत पळोवंक गेल्यार 2 व्हिलराक फक्त 3 चार्जिंग पोर्ट आसात, एक पेट्रोल पंपार डॉन बॉस्को, एक हांगा कांपाल ग्रावंड आनी एक श्यामाप्रसाद मुखर्जी। आनी 4 व्हिलरीक फक्त एक MGचो शोरूम आसा तालिगांव थंयसर आनी पर्वरीम सेक्रेटेरिएट EESLाचो, तो चलता चलना हो कळपाक नेम कांय ना। देखून हांगासर एक चार्जिंग स्टेशन वाडोवचें आनी तेन्नाच खंय तरी लोक फुडें सरतले EVs घेवपा खातीर अशें लोकांचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन गंगवणे सयत समीप नार्वेकार।